हेब्रेवांक पोत्र सोडवणेचें वत्तें देणें Ch.2 ह्या खातीर आमी लोटोन वचना जावंक आमकां शिकयल्यान त्या स्वतांक अदीक जतनायेन आमी लक्ष दिवंक जाय. देवदूतां वरवीं आमच्या पुर्वजांक परगट जाल्लें उतर विस्वास फावो आसलोलें म्हूण दखल जालें. तें मोडलां वो ताका कान दिवंक ना तांणी फावो ती खास्त घेतली. तशें जाल्यार आमकां आतां फावो जाल्ल्या येदे वर्ते सोडवणेच्या देण्याक आमी चीत दिना तर कशी म्हूण आमी खास्तींतलीं सुट्टल्या. ही सोडवण खुद सोम्या वरवीं परगट जाली आनी ताची परगटणी आयकली तांणी आमकां तिची खात्री दिली. त्याच बरोबर खुणां ओचोऱ्यां आनी जिन्नसवार विजमितां वरवीं तशेंच आपले खुशे प्रमाणे वांटलोल्या पवित्र आत्म्याच्या वरगुणान दवरवीं देवान तांची गोवायकी खरी म्हूण दाखयली. क्रिस्त मनशांक सोडवणेक पावयता तो फुडारी. एक नवी प्रितूम म्हणजे मनशांच्या जिविताची एक नवी मांडावळ येवची आसा. तिची खबर आमी हांगा कोत्ता. हे नवे प्रितुमेचो अधिकार देवान देवदूतांचे आधीन करूंक ना. पवित्र पुस्तकार एके सुवातेर कोण एकल्यान अशें सांगून ह्या विशीं गोवाय दिल्या. मनीस कोण गा? तुवें ताचो उगडास कोच्च्याक? मनशाचो पूत कोण? तुवें ताची पर्वा कोच्च्याक? तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय, मोहिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घाल्लाय, आनी सगल्यो वस्तू तुवें ताच्या पांयां तळा घाल्योय. सगल्यो वस्तू मनशाच्या पांयां तळा घाल्यो जाल्यार ताचे खाल घालिनासतना कांयच एक दवरूंक ना. पूण खरें म्हणल्यार सगल्यो वस्तू मनशाच्या हाता खाल आसात म्हूण आमी अजून पळयना. तरी देवदूतांवन मातसो ल्हान जाल्ल्याक म्हणजे जेजूक आमी पळयता. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घाल्लो आसा. अशें ताणें देवाचे दयाळायेन एकल्या मनशा खातीर मरण भोगचें आसलें. देव सर्व वस्तूंचो उरूम आनी शेवट सगल्या आपल्या पुतां धुवांक मोहिमेक व्हरूंक ताची येवजण आसली देखून ताणें जेजूक कश्टां दोगडां वरवीं संपादनेक पावूंक जाय आसलो. कित्याक म्हणल्यार जेजू मनशाक सोडवणेचे वाटेन चलोवन वता तो फुडारी. कारण तो मनशांक पातकांतली शुद्ध कोत्ता आनी ताका आनी ताणें शुद्ध केल्ल्यांक एकूच बाप आसा ह्याच खातीर तांकां आपली भाव भयण म्हणूंक तो लजना. देखून तो अशें देवाक म्हणटा, म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट कोत्तलो, तांची जमात बदता तेन्ना सोबे माजार तुका वाखाणटलो. अशेंय तो सांगता. ताचेर हांव विस्वास ठेवतलों. आनीकूय तो म्हणटा, पळय हांव आसां आनी देवान म्हाका दिल्यांत तीं म्हजीं भुरगीं. सगळीं भुरगीं एकाच रोगता मांसाचीं देखून जेजू त्याच तांच्या मांसा रोगताचो जावन आयलो. अशें मन्नाचेर पदवी चलयतालो ताचो म्हणजे देंवसाराचो आपल्या मन्ना उद्देशीं ताणें नास केलो. आनी हे भाशेन मन्नाचे भिरांतीन आख्ख्या आपल्या जिवितांत गुलामपणान जियेतालीं तांकां ताणें सुटका दिली. खरेंच देवदूतांक मजो करूंक तो येवंक ना, पूण अब्राहमाचे संस्थीक ह्या पासत परजेच्या पातकांचें भोगसणें जोडून घेवचे खातीर देवाच्या फुड्यान दयाळ आनी विस्वासी परम याज्ञीक जावंक सोगटांत ताणें आपल्या भावा भयणी सारको जावचें पडलें. ताची पयलीं कश्टां उपद्र्यां वरवीं परिक्षा जाली देखून आतां जांची परिक्षा जाता तांकां आदार दिवंक तो शकता. देवाचें उतर